तर आलरियाबाई तियात्रांनी न्हेसोंक तुका कितलें आवडटा? म्हजें रोगतान आसा तें तर म्हाका आवडटा. सिंगींग, एक्टींग. हांवें म्हजें ट्रिनिटी एग्जाम केला 8th ग्रेड परफॉर्मन्स आर्ट्सान. तर एक्टींग आनी सिंगींग म्हाका नॅचरल देवाचें आर्गां आमकां सगळे. म्हजे भुरग्यांक बी ते गिटार वाजयता, बेबी युकुलेली आनी कीबोर्ड वाजयता आनी ताचे कान सारके डॅडी भाशेन आमचे रोगतान आहा. नॅचरल टॅलंट. कारण आमी आतां जे कांतार लोकांक दाखयलां दुकानांनी लायता तातूंत तुजो एक्सायटमेंट, तुजी एक्टींग, तुजे एक्सप्रेशन्स सगळें कितें दिश्टी पडटा. आतां कोंकणी आमची मायभास, ह्या विशीं तुजें मत कितें? ल्हान आसतना डॅडी फकत कोंकणी उलयतालो आनी म्हाका इतले राग येताले कित्याक डॅडी आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग म्हणटाली. कितें? सोजमोना. बट डॅडी आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग, आय वेंट टू स्कूल. ना 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 कितें? म्हाका सोजमोना. तो मातशें इरिटेट करतालो. आनी मम्मी लागीं आमी इंग्लीश म्हणटा आजून पासून. पूण डॅडी आसलो तेन्ना आनी म्हजी नाना आसली तेन्ना, म्हजो भाव अमेरिकांतल्यान नाना लागीं फोनार कोंकणी उलयतालो. तर आमकां तें नॅचरल येता. आतां आमी बोमाय रावता, आमकां मराठी, हिंदी हिंदी आमी बॉलिवूड कांतारां म्हणटा, कोंकणी 1-2 कांतारां म्हणटा आमचे बँडाक. पर कोंकणी तें नॅचरल येता. पूण आतां ना उलोवंक प्रॅक्टीस ना इतलें. पूण डॅडी आसलो तेन्ना तो कंपल्सरी आहलें. म्हाका सोजमोना. पूण डॅडी आय डोंट नो ना तूं म्हूण हांव तुका शिकयता. कित्याक प्रनावन्सिएशन आतां म्हाका हांव रेकॉर्डिंग कोत्ता म्हाका डॅडीचो खूब उगडास येता. आनी डॅडी आसलो जाल्यार आयज कितलो फायदो जावपाचो. वय डॅडी मुली ना ली म्हणटालो, नेझल. हांव नोको ते मातशे प्लोरल आनी सिंग्युलर. डॅडी सगळे जाणा न्हू अहें न्हू धाकटो ली आनी ते वय मातशें तें ताका हांव मिस कोत्ता खूब. रिताबाई तुकाय कोंकणीक लागून केन्ना तरी म्हणटालो की कोंकणी वोटांचेर खेळोंक जाय, आसूंक जाय? तें म्हणटालो पूण हांव भुरग्यां बरी इंग्लीश उलयतालें सो दॅट दे आर अकस्टम टू बोथ इंग्लीश आनी कोंकणी. म्हाका ताका जायलोच ना मोग आहलो चोड ताका कोंकणी भाशेचो. सो आनी कांतार म्हणल्या पासून आनी हांव दुबाय पासून गेल्ली. म्हाका इनवायट केल्लें सालिगांवचे 50 years. आय स्पोक अबावट सालिगांव ताणें कंपोज केलें. थंयसर देव बरें करूं आनी देवाची भास कशी म्हूण थँक्यू आमी देवाक फुडें घालून आमची भास इतली ब्युटिफूल की आमी सगळीं कितें ग्रिटींग कोत्ता ती देवाक फुडें घालून देव बरो दीस. बट हिंदीन अहें, पुर्तुगेजीन अहें आनी इंग्लिशीन अहें म्हूण ताची कांतार आहा.